presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचो सीट एडजस्टमेंट फिसकटलो. चारांचो एडजस्टमेंट निमणे एकाचेर काँग्रेसवाल्यांनी साळगांव फातोड्ड्या बल्ले अर्ज. काँग्रेसीच्या कानार केस. विजयाचो हात कपलार. काँग्रेसी कडेन सीट शेअरिंग फिसकटले उपरांत एनसीपीन घाले 18 उमेदवार. 24 वरां भितर निमणे दिसा 16 कॅन्डिडेट उबे. काणकोणा मोगोक आदलो आमदार संजय बानेकाराचो पूत. इलेक्शन कमिशना कडेन वट्ट 405 उमेदवारी अर्ज. स्क्रुटिनी उपरांत चित्र स्पष्ट. निमणे दिसा काँग्रेस एनसीपी विद्रोही अपक्ष धरून 211 अर्ज. चर्च पार्टी वा उमेदवारांच्या सिलेक्शनात मेतेर जायना. पाद्र्यान उमेदवाराचे नाव घेतले जाल्यार ते ताचे मत, चर्चीचे न्ही. चर्च कॅन्डिडेट थारायता म्हूण आरोपांचेर आर्च बिशपाचो खुलासो. आणि आय लिगात चर्चिलाचेर पडली सेगीत तिसरी हार. वास्को टियॉग मैदानार इस्ट बंगालान जोडले जैत चर्चिलाचो अजून एकूय पॉइंट ना. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीचो सीट एडजस्टमेंट फिसकटलो. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाची 4 मतदारसंघावेल्यान सुरू जाल्लो सीट एडजस्टमेंट आता एकार पावला. बुधवारा फातोड्ड्या ना करून निमणे काँग्रेसीच्या जोसेफ सिल्वान अर्ज भरलो. सिल्वान जीव्हीपीच्या तिकेटाचेरूय अर्ज भरला. इलेक्शन कमिशन म्हणटा तो अपात्र जावं येता. फाटले फावटी घात मारलो, हे फावटूय तेच म्हूण विजय कपलार हात मारता. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीन पयलीं फातोड्डा, साळगांव, वेळी आणि शिवोले 4 मतदारसंघावेल्यान सीट एडजस्टमेंटाची उलोवणी सुरू केल्ली. मात दीस वता वता तशे एक मतदारसंघ गळ्ळो आणि सध्या सीट एडजस्टमेंट एकार येवन रावला. बुधवारा काँग्रेसीन साळगांव आणि खुद्द विजय सरदेसायच्या मतदारसंघात उमेदवार घाले. वेळी फ्रेंडली फायट. शिवोले काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घाल्लो ना. साळगांव आग्नेल फर्नांडिसान, फातोड्डा जोसेफ सिल्वान गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारा आड अर्ज घालो. हांव आयज दिग्विजय सिंगाक थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे GPCC स्टेट प्रेसिडेंट बाबू युजीन फालेरो थँक्यू म्हणटा की आमी एक रिकमेंडेशन धाडलें फातोड्डा ब्लॉका थ्रू की फातोड्डा एसटीक दिवची म्हूण सीट. कित्याक आख्खे गोंयान काँग्रेसीन एसटीक खंय तरी सीट दिवंकूच ना. आतां लास्ट उरलेली फक्त फातोड्डा. आणि तुम्ही जाणाय ते भाशेन फातोड्डा एसटी चड आसाय. वी हॅव मोर देन 7,000 to 8,000 वोट्स इन फातोड्डा, वीच ऑलवेज डिसायड कोण विनर आसतलो तो फातोड्डाचो. एसटी सदां एक मेजर रोल दवरलो कडेन ना फातोड्डान. आतां सी आय जस्ट वेन आय केम हियर, हांव हिंग गेल्लो तेन्ना म्हाका फॉर्म A आनी B मेळ्ळें आनी म्हाका गो हेड दिलें आनी हांवें फिल अप केलें. वेन दे हॅड गिवन टुडे ओनली बाय फॉर्म आम्ही अटॅच केला. Mr. Vijay Sardesai, who says that he wants to take Goenka Pond forward, why he is going to Delhi? Why he is pressurizing the leaders, Congress leaders? He had said that his blood is not matching the Congress. So now it is matching it. And I want our Congress leaders to have little wisdom and be with the Congress grassroots workers.
फातोड्ड्या काँग्रेसीन कॅन्डिडेट घालो म्हूण विजय चाळवलो. विजयान प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा मुखार दिगंबर कामत आनी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजया कडेन फोन स्पिकरार घालून उलयलो. मात काँग्रेसीन नित्या भशेन कानार केंस काडले. कितें तें खंय विड्रॉवलाचे दिसाच कळपाचें. सांग म्हाका आयलोय पाड पडले तांचे पण आमी सांगप कितें प्रेसाक. Congress party is not contesting these 4 seats. Doda, Leolin, Panjim and Parore. We are fighting only 36 seats. There are no official candidates in these 4 seats. Okay? Yes sir. Yeah. See, my reaction is that this is not the first betrayal of mine by the Congress. I am quite used to this. आनी म्हाका अशें दिशिल्लें की आमची टिकीट जे भशेन वताली ते भशेन हें ग्रँड अलायन्स म्हणटा तें तशेंच वता म्हणून हांवें म्हणिल्लें पसून थोडे दीस पयलीं की म्हाका लक्षणां ती तशींच लागता म्हणून सेम डायरेक्शन वता म्हणून जाता 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 म्हूण लास्टाक जावचें ना म्हणून. सो विश्वासघात जालो म्हणून हांव हालूंक ना. पूण एक की गोंयकार म्हणटा ते उतराक सेर्त, आमी उतराक सेर्त आहा. सारकें अशें दिसता की बीजेपीन काँग्रेसीचे टिकेटी वाटल्या अश्यो, कित्याक आय एम द ओनली मॅन हू हॅज फॉट द बीजेपी इन द लास्ट 5 years अँड दीस इज हाव द काँग्रेस बिट्रेज मी. आयचो हो जो हे जी एक्शन तांची आहा, रिपोर्टेडली दॅट पर्सन इज फायल्ड फ्रॉम GVP अँड ऑल्सो काँग्रेस अशें म्हणटात. आय डोंट नो ते कशें जावंक शकता तें म्हाकाच समजना. म्हळ्यार 2 ताजे बटन दामप कितें तें आतां. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक मनीस 2 पार्टीक घालता आनी इंडिपेंडंटूय म्हूण घालता. हें आनी कितें बाबा, हें कसल्यांनी तें कळना म्हाका. काँग्रेस पार्टी कंप्लीट मॅस जें जालां, हे मॅसा खातीर रिस्पॉन्सिबल जे लोक आहा ते लोक अजून मेरेन पावरफूल आहा. तेच लोक 5 वर्सां पयलीं म्हजेर तांणी कारस्थान करून म्हजी टिकीट उडयली. तेच लोक आजूय थंय पावरफूल आहा. आतां जें कितें बाब दिग्विजय सिंगान म्हाका सांगलां की आमी कॅन्डिडेट घालूंक ना आनी कितें म्हणटा ताजें फॉलोअप तांणी करचें. पूण आमी वी आर प्रिपेर्ड फॉर इट अँड वी वील फायट इट आउट विथ द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. विजय आड उमेदवारी घाल्ले जोसेफ सिल्वान काँग्रेस आनी GVP 2 पक्षांचे उमेदवारी अर्ज घाल्यात. इलेक्शन कमिशन म्हणटा तो अपात्र थारूं येता. जाय जाल्यार पार्टी ताजो B फॉर्म फाटीं घेवंक शकता. One of the person has filed nomination for 2 political parties and both the political parties have given him form number A. Because this probably is the first time in the history of elections. फातोर्डान जुजे डिसिल्वा म्हणटा ताणें 2 nomination फायल केले. फर्स्ट नॉमिनेशन इज गोवा विकास पार्टी and second nomination is Indian National Congress. कायदेशीर एका मनशाक एका पार्टीचे एफिलिएशन आसूं शकता. एकाच कॅन्डिडेटाक 2 पार्टी उबे करूंक शकना किंवा 2 डिफरंट पार्टीक तो उबो रावंक शकना. नॅचरली आयदर वन ऑफ द पार्टी वील हॅव टू विड्रॉ हीज फॉर्म. खंयचे आनी ताका फॉर्म तो दवरतलो किंवा खंयचाच दवरचो ना. हें डिसिजन इज टू बी टेकन बाय कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्हणजे पार्टी किंवा technically disqualified. Technically he will be disqualified. Next role is to be played by returning officer. Let us see what he is doing. फातोड्ड्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या आपालिपाचेर आपान तोमणे मारले. Vijay, while talking to students, has expressed shock over Congress candidature in Fathodda. See, there is so much of shock and sorrow in the Congress that we do hope that the people of Goa will reward them with even more shock and sorrow by completely putting them into the garbage bin of history. Bureau Report Prudent. काँग्रेसी कडेन निमण्या खिणाक फिसकटल्या उपरांत एनसीपीन 24 वरांत 16 उमेदवार उबे केले. एनसीपीन 18 कॅन्डिडेट घाल्यात. सगळ्यांनी बुधवारात दनपार मेरेन अर्ज भरले. दुसरे वटेन काणकोणार रमेश तवडकराची एंट्री फिसकटल्या उपरांत एमजीपीन आदलो सर्गेस्त आमदार मंत्री संजय बानेकाराचो पूत गौरीशाक कॅन्डिडेट म्हणून उबो केलो. बुधवारा उमेदवारी अर्ज भरिल्ले एनसीपीचे उमेदवार असे आसात: मांद्रे राजन साटेलकर, पेडणे संतोष मांद्रेकर, थिवी डॉबला सिकेरा,
म्हापशें संजय बरोडे, शिवोली अभिजीत धारगळकर, हळदोणे एजबर्ट डिकोन्ना, पणजी डॉमिनिक फर्नांडीस, सांताक्रूज शकील शेख, सांतांद्रे दत्ताराम च्यारी, मये सुभाष कुणालकार, साकळी प्रताप गांवस, वास्को जुजे फिलिप डिसोजा, दाबोळी प्रतीश गांवकार, कुठ्ठाळी वेरेंटो रॉड्रिगीस, वेल्ली सुकूर बोर्जीस, सांगे राखी नायक, बाणावले चर्चिल आलेमांव, साळगांव देवानंद नायक, नुमे विसेंट रॉड्रिगीस. घेऊया एक ब्रेक.